Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. दक्षिण गोयच्या जिल्लोधिकारी ऑफिसात 27 जुलै सावन आरोग्य सेतू ॲपाचो वापर सक्तीचो करपाचो आदेश दिल्लो. स्मार्टफोनात आरोग्य सेतू ॲप नाशिल्ल्यांक एंट्री बंद केल्ल्यान याचिकादारान सरकाराच्या आदेशा आड हायकोर्टात जनहित याचिका घाल्ली. मंगळारा हायकोर्टात ही याचिका आयली तेन्ना गोंय सरकारान लोकांक आरोग्य सेतूचो वापर सक्तीचो ना म्हूण तोंडी क्लियर केले. सरकारान ही गजाल एफिडेविटाचेर स्पश्ट करची म्हूण सांगून हायकोर्टान फुडली सुनावणी 6 ऑक्टोबराक दवरल्या. आम्ही कोर्टाक आयज दाखोवन दिल्लेले आसा की हे जे आरोग्य सेतू ॲप जे आसा ते स्वताच कितले प्रॉब्लेमॅटीक आसा. एकदा तुम्ही डावनलोड हे ॲप केले काय दर 15 मिनटांनी हे ॲप तुमचे लोकेशन नोट करता. जो पर्यंत हे ॲप तुमच्या मोबायलार आसा तो पर्यंत ते रेकॉर्ड करून एक खंय तरी एक गव्हर्मेंट सर्वर आसा खंय त्या सर्वराक सांगीत वयता आनी हे नांव घेवन चलता की कोविड-19 खातीर आसा. आमी हे डेमॉन्स्ट्रेट केले कोर्टाक हे ॲप आनी कोविड-19 कोरोना हांचो असो कांय संबंदच ना. हे गव्हर्मेंटाक जे कितें चाललां ते आमी कोर्टाक दाखयले आनी ते कोर्टाक पटले म्हणून कोर्टान ताबडतोब गोवा गव्हर्मेंटाचेर कारवाई केल्लेली आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.